आज आम्ही 70 गावान ब्रह्मकर्मळी म्हणटा ते हांगासर आयल्या. ती भागीरथी ज्या घरान आनी ती संदीप. काल आमी हेजेर काल राती मिडियाचेर एक न्यूज पळयलो की तिच्या घरान तिजो वाडलेलो भुरगो मॅडिकल ट्रिटमेंटाक लागून आसा आनी तिजी जी परिस्थिती आसा ह्या दिसांनी पावसूय खूब पडटा आनी तिच्या घरान कमवतो कोण ना म्हणजे तिची परिस्थिती जी आसा ती जेवणाक तिका खूब त्रास जाता. म्हणून काल ते व्हिडियोन हांवें ते पळयले आनी तिजे कडेन तिचो नातू आसा जे ताजे पालक ताजे ना म्हणटकीर म्हाका खंय तरी दिसलें आनी हांवें आमच्या मित्राक आमच्या राजेश नायकाकूय म्हटलें की अशें अशें काल हांवें पळयलां. तर हांवें बाब सर्वेशाक कॉल केलो आनी विचारलें की हें खंय एग्जॅक्ट तुका हें खबर आसा घर. तर म्हणलो तो आपल्या थंयच गांवान. म्हणून म्हटलें चल फाल्यां हांव येता गांवान आनी म्हणलें तिका कितें तरी एक जेवणाची कितें तरी एक मदत करुया एक सुरवात जावनी म्हणून आमी हांव आनी राजेश काल आयले की तिका थोडें सामान घेवन आयले आमी. अशें न्ही की तिका खंय तरी तिका त्रास जाता आनी हें हांव कितें म्हणटा समाज माध्यमां वयल्यान हें लोकांक कळपाक जाय की अशें जावचें न्ही. कित्याक जेवणाची परिस्थिती फायदेशीर जावचें न्ही आनी लोकांनी सुद्दां तिका कांय प्रमाणान हेल्प करचें एटलिस्ट फॉर ब्रेड बटर. आनी ऑब्वियस जेन्ना ह्या गांवान हांगसरलो स्थानीक आमदार आनी मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे होवूय हांगसरलो मंत्री आसा आनी तो बी हेल्थ मिनिस्टर आसा. आनी म्हाका कितें दिसता की तो जर मिनिस्टर आसा आनी बांबोळी सारकेलें गोवा मेडिकल कॉलेज हें गोंयचें मुख्य हॉस्पिटल ताच्या अंडर येता जाल्यार हो ट्रिटमेंट ताका कांयच न्ही. ताणें ह्या भुरग्याक जो 5 वर्सां आतां हे त्रास काडटा जाल्यार ताणें प्रामुख्यान फुडें घेवन तें करपाक जाय आनी हो करतलो अशी म्हाका आस दिसता. कित्याक हाज्या पयलीं ताणें विश्वजीत राणेन खूब जाणांक मदत केल्या मेडिकल बाबतींत ना न्ही पण हो विशय ताजे पर्यंत पावचो ह्या हातून हांव पळयता. आज आमी पळयलें की खरेंच ताका त्रास जाता घरान आनी ती एकटीच जाणटी आवय जी तांकां आतां उदरनिर्वाह करता ती कशी करता कितें करता ती जाणा. पण तो जर आपल्या पांयार जो चलतलो भोंवतलो आशिल्लो तो ना. कित्याक ताणें आतां आमी पळयलां हें घर तें ताणें आपलें स्वता कश्ट करून ताणें घर उबें केलां. अशा भुरग्याक जर ती परिस्थिती जर तशी जाता जाल्यार ताका आयज खरीच गरज आसा कित्याक तो आपल्या पांयार उबो रावन कितें तरी करपाक शकता. तेन्ना हांव गोंयच्या जनते कडेन मागतां की तांच्यांनी तांकां मदत करची तांचे कडेन ज्या परीन जाता तशी. आनी लोक गोंयचे करतले कारण गोंयचे खरेच लोक आपुलकीचे अशे एकामेकाक पावपी आनी ते नक्की करतले. आनी परत एकदां हांव सांगता हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे खरोच बरो हें आसा विजनरी आसा. तेन्ना हांव तुजे कडेन खास करून मागता की अशा परिस्थितीन ताका मेडिकल ट्रिटमेंट जो कितें जाय तो तुज्या हातान आसा आनी तूं दिवपाक शकता आनी ताजी तूं काळजी घेवन ताका बरो करून परत ताका आपल्या पांयार उबो करून तांची फॅमिलीची उदरनिर्वाह करपाक शकता अशें म्हणून हांव म्हजे कडेन त्यांची परिस्थिती पळोवन म्हाज्या उतरात ना करेन जाल्यार म्हाका एकूच दिसता की हो जो तिजो नातू आसा तिजी चली आनी तिजो जावय दोगांय कॅन्सरग्रस्त जावन दोगांय 6 म्हयन्याच्या कालावधी भितर ह्या जगाचो निरोप घेतलो वयता. ह्या भुरग्याच्या शिक्षणाचो जो खर्च आसा तो हांवें करतलो अशें मनान धरलां. हें खरें म्हणटालें सांगपाची गोश्ट न्हू अशी पण म्हाका खंय तरी दिसता की ह्या भुरग्याक खंय तरी तेजें जें कितें बालपणान जें शिक्षण मेळोंक जाय तो जितकें शिकतलो तो पर्यंत तेजें हांव शिक्षणाची जें कितें आसा तेजें खर्च जो आसा तो हांव करतलो अशें हांवें मनान ठरयलां. आनी जशें आमच्या अजीत बाबान सांगलां तशें गोंयच्या लोकांक म्हाजो उलो आसा की खंय तरी आमी सगळे आमच्यो गरजो सगळ्यो पुरोवन आमचे कडेन जें कितें उरता तितूंतले थोडे तरी एक सत्कार्याक आमी वापरुया
आनी निश्चितपणान गोंयकार वापरतले इतको म्हाका विश्वास आसा देव बरें करूं.